बाराब्बासाची परतवणी. हांव बाराब्बास. म्हजें नांव आयकतना तुमचें तोंड आडूक जावंक पुरो. जेजूक कुर्सार मारूंक कारण जाल्लो कसापी म्हूण तुमी चिंतूंक पुरो. एक अट्टांग खुनिगार, निश्ठूर, चोर, दोळ्यांत रगत नातलोलो पापी, अत्याचारी अशें तुमी चिंतल्यारी म्हज्या नीच कर्तुबांची लदीन वाडत वेता. एका निरापराध्या विरोध लोक बोबाडटना पिलात म्हज्या कुमकेक आयलो आनी म्हाका सुटका मेळ्ळी. तेय एका सोराक, खुनिगाराक, समाजेतावन धिक्कार मेळ्ळेल्या पापिश्टाक. हांव बचाव जालो, पूण जेजून कसले अपराध केल्यात ते हांव नेणा आसलो. जाणा जावची अखंड उर्बाई म्हाका आसली. कसोय हांव पिंजऱ्यातावन सुटिल्ल्या सुकण्या बरी. निबोर सांकळ्यो म्हजेतावन मेकळ्यो जाल्यात. जेजूचो पाटलाव करया म्हूण म्हाका बगलें. लोकां जम्या संगी हांवय मिसळालो. तुमी येया, जेजूच्या कश्टांचो अनभोग जोडया. ताची कुर्सावाट आमी सांगाता नियाळया आनी आमी सर्व भावार्थाक साक्ष जावया. पयलें स्तेसांव जेजूक मरणाचें फर्मण दितात. म्हजेर कसलें फर्माण वाचूंक जाय आसलें तें जेजूचेर वाचलें. थंय आसलेल्या लोकां मदेंच वांटे फांटे आसले बरी म्हाका सुचतालें. थोडो लोक निरापराध्याक शिक्षा जाल्ली पळोवन रडतालो आनी थोडो लोक लांब लांब दगले घाल्ले मंथनांतले जेजूक मरणाची शिक्षा जाल्ल्याक बोब मारून तारीफो करताले. हाचे तावन हांवें सुटका जोडल्यारी म्हजें काळीज गुपीत करगोंक लागलें. काळ बदलला तरी स्थिती बदलूंक ना. जेजू आमच्या काळार आयल्यारी ताका कुर्सावचे खरोखर प्रयत्न चलते. कित्याक आज हो सगळो संवसार अपराधांनी आवृत जाला. कुणी लूट, सोरपान, अत्याचार, थोडे कडेन सदांची दिनाचारी. जावं हायकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कसली शिक्षाय तांचे वयर जारी करूं अपराधी दादलो वा स्त्री ह्या वरवीं सुदरोवचे बरी ना. तांची ती कृत्यां अव्याहत मुंदारून वेतात. कोण हांची सोडवण करतलो? कुर्सार आमकां सोडवण दिल्या. पातकातावन बचाव जावन जेजून आमकां शिकयला. तूं बरो आसा, तुका पळोवन हेरी बरें जातलें. हें आमी सर्वां आयच्या घडयेतावन आमच्या घरांत आमच्या शेजारा कार्यगत करूंक प्रयत्न करया. सदैव मोरये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरें स्तेसांव जेजूच्या खांद्यार खुरीस. तो खुरीस चिंतना म्हजे हात पांय कांपतात. जैलांत आसतना त्या बारादीक कुर्सा विशांत तो वावयतल्यांच्या आट्या विट्या विशांत म्हाका म्हज्या सांगात्यातावन हांवें आयकल्लें. तसली एक शिक्षा म्हाका मेळना जाल्यार पुरो म्हूण हांव चिंतलो. पूण आतां घडलें कितें? कसलोच अपराध नातल्ल्या जेजूच्या खांदार खुरीस बळान घालतना जेजू दुखीन पिरंगालो. म्हज्याय काळजांत अक्लासाचो शिरशिरो धांवलो. आपल्या बळान अनेकल्याच्या खांद्यार कुरीस दिवचो साबार संगती आमच्या समाजेंत घडोवन आसात. घरांनी काम करच्या स्त्रियांचें शोशण वा दफ्तरांनी, कारखान्यांनी आनी इतर जाग्यांनी काम करच्या दिसकुलींचेर निरंतर हल्लो चलता आनी तांच्या खांद्यार वावोवंक तांकां नातलो कुरीस जबरदस्तेन वावोवंक लायतात. हे बरादीक कुरीस हळवाय असो करूंक आनी तो वावोवच्या निर्भाग्यांक थोडो तरी सवकासाय लाभोवंक प्रयत्न करचे आमचे मदें कोणी आसात काय? मोगाळा जेजू कुटुंबा जिवीत मुखारसून वेता आसतना जायते कुरीस घरच्या वडिलांचेर देंवतात. थोडे कडेन बायल घोवाक कुरीस जाल्यार थोडे कडेन घोव बायलेक, वडिलां भुरग्यांक आनी भुरगीं वडिलांक. कुरीस ते कसलेय जावं दैहीक व मानसीक सवकासायेन वावोवची कृपा तूं आमकां लाभय सोम्या. सदैव मोरये मागता उपकार,
खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरे स्तेसांव कुर्सा पंदा जेजूचें पयलें पडणें. म्हजी दिश्ट जेजूचो पाटलाव करीत आसा. कुर्साच्या वजना संगी तो दोंगर चडटाना ताका तो दोंगर चडचे इतली सकत ना म्हूण म्हाका भोगलें. अळे अळे जेजू पडटा. जेजू कुर्सा बराबर लकलोलो पळोवन म्हाका कळीत नासतनाच एक अकलासाची बॉब म्हजे तावन भायर पडली. जेजू पडलोच आनी कसापी शिपायांनी तो पडले वयर चापकांनी ताका मारले आनी बळान ताका उबो केलो. जेजू कुर्सा पंदा पडिल्ले बरीस आयच्या संवसाराची स्थिती मारेकार जाल्या. स्वार्थ म्हणल्या शब्दाक उखल धरन जाती मदें राष्ट्रा मदें चड कित्या घरांत तशें शेजारा अशांती उपजोवन पडिल्ल्यांक कुर्सा पंदा अडसितात आनी असल्या पातकातावन उठचे आनी सुटचे प्रयत्न करिनात. देवाचे भिरांत नासतना पातकांत लोळटात आनी मरतात. असल्या पातकातावन सुटका जोडूंक आमी जेजू तावन धैर्य घेवया आनी म्हणया, जेजू म्हाका धैर्य दी. सदैव मोरये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चवथे स्तेसांव जेजू आपले आवयक भेटता. कोण ती जेजूच्या लागीं सरता. जेजूची आवय मरी कोणेंगी उलयल्लें म्हाका आयकलें. आवय म्हणटना म्हजें काळीज जिम्म जालें. कितें भोगलें ना तिका कोसोर सावन नित्राणी जाल्ल्या आपल्या पुताक पळयतना. ती फारीकपणाक आशेना बदलाक उमाळ्यांनी सुस्कारता. म्हजी आवय म्हाकाय पोशेताली. खुन्यो अत्याचार केल्ल्या वेळार तशें करनाका पुता म्हूण बूज सांगतली. अय्यो हांव तिचें आयकल्लो जाल्यार. माय बाबाक मान दी म्हणलो उपादेश आसल्यारी भुरगीं आपल्या आवय बापायक गौरवान लेखतात गी. आपल्या वडिलांचे उतार आयकल तर कोट्या चिंतपान वायट सांगातान आमाल पियोने मादाक वखदां सेवून नासाच्या तडीक आमची भुरगीं पावतींगी. वय भुरग्यांच्या कंतीन आवयो कंगाल जावन रडतात. आपल्या नशिबाक केणतात. युवा जनांक वायट सालितावन मुक्त करूंक वद्दाडच्या संघ संस्थ्यांक आमी आमचो पुरतो पाठिंबो दिवया. जेजू तूं तरणाटो जावन आसलोय. युवा जणांक देख जावन आसलोय. खोट्या करण्यांनी आवय बापायक नेगारून वायट सालीक वेंगतना गुपीत रडच्या वडिलांचो उडास कर. वेचीक पुता बरी बऱ्या सालीक आमच्या युवक युवतींक पाटी पावय. रडच्या आवयांची दुकां रावय. सदैव मोरये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. पांचवे स्तेसांव जेजूच्या कुर्साक सिरेनाच्या सिमांचो आदार. जायतीं वर्सां जैलांत त्यो घटमूट जडायेच्यो सांकळी हांवें वावयल्ल्यो. सुरवेर त्रास जातले तरी उपरांत ते सवयर पडले. पूण जेजू आज पयले फावटी तो जडायेचो कुरीस वावयता. तो लगता वताचो भर शिपायांचे मार ताका तल्लण करतात. आनी हांव मुखार वचून ताच्या कुर्साक खांद दिवंगी असली ताळणी म्हाका येता. तितल्यार कोणगी एकल्याक शिपायांनी धरून कुरीस ताच्या खांदार दिलो. ह्या उपरांत तरी जेजू दोंगर चडीत म्हूण हांवें चिंतलें. पूण कितून पर्यांत. दुबळे निराधारी दिसपडत्या ग्रासाक आत्रेकचे कितले जण आमचे मदें आसात. आमी तांकां गरजे पुरती तरी कुमोग केल्या गी. अनाथ आश्रमांनी निर्गतींच्या गुडसुलांनी प्रायवंताच्या घरांनी आमची मनशां आसूंक पुरो. आमच्या येण्याक ती राखोन आसूंक पुरो. तर पुरसत करून तांकां मेळ्ळ्या तांचेर एक काकुळतीची दिश्ट घालचे प्रयत्न आमी करयांगी. म्हज्या ल्हाना भावा भयणींक कुमोग करचें बरें मन
आमचे थंय रचूंक मागया. आमी सर्व म्हणया, सोम्या म्हाका कुरपेन बर. निराधाऱ्यांक कुमकेचो हात दिवंक सोम्या म्हाका कुरपेन बर. सदैव मोरये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 26 वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. ही कुर्सा वाट एकाच साणें रावली अशें कित्याक म्हूण म्हाका कळ्ळें ना. हांवें गोमटी लांब करून तिळ्ळें. पळयतना एक चली शिपायाचे गणणे करिनासतना शिदा जेजू लागीं आयली आनी आपल्या तुवाल्यान जेजूचें रक्तान बुडलेलें मुखामळ तिणें पुसलें. तिचें धैर्य पळोवन हांव तटकलो. शिपायान तिका पाटी लोटल्ल्यान ती असहायक जाली आनी तिणें उमो दिवन तो तुवालो सोडयलो. हा कसलें अजाप! जेजूचें मुखामळ त्या तुवाल्यार खंचला. कसलो तिचो संतोष! म्हाका खरीच म्हजीच म्हाका लज दिसली. वेरेनिका तसल्यो धैर्यादीक स्त्रियो आमचे समाजींत जायत्यो आसात. दादल्यांच्या समासम हक्कां खातीर ती झगडटात तरी तांकां दमन करूंक आबाल जावन उरोवंक उन्नत स्थानार असलेले प्रयत्न करीत आसतात. हर एका राजकीय पार्टींनी प्रबल स्त्रियो आसात. ती कडाकड उतरांनी उलयतात आनी कार्याक देंवतात, पूण दिसांतले हात तांचे विरोध काम करतात आनी तांची यशस्वेची मेटां नाश करतात. वेरोनिका तसल्या प्रबल स्त्रियांची आमकां गरज आसा. गत आदारणांतल्या स्त्रियांक मुख्य जावन विधवींक, प्रायवंताच्या घरांनी आनी आश्र्यांनी आशिल्ल्यांक, अत्याचाराक बली जाल्ल्यांक कुमोक करूंक वेरोनिका ह्या समाजाची गरज आसा. असल्या स्त्रियांक तूं रुता कर आनी धैर्यान तांकां बर. सदैव मोरये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 27 जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पोंदा. अळे तो परत पडलो. ताका कुमक करीत आसलो तो खंय गेलो? हांवें सोदल्यारी तो खंय गेलो दिसलो ना. हा ताका कुमक करचो इतल्या व्हडल्या जम्यांत कोणूच ना गी. ताणें जायत्या जाणांक दिश्ट दिल्ली, मेल्ल्यांक जिवंत केल्लें आनी इतर अजापां केल्ली म्हणून लोकां संगी मेटा काडच्या म्हाका तांणी उलयतना आयकल्लें. तर इतलें बरेपण घेतिल्ल्या लोकां मदें ताच्या कुर्साक खांद दिवचो कोणूच ना जालो काय? हाय कर्मी लोकांनो, हे शिपाय ताका दग दितात तें पळयतना तांचो संहार करयात अशें म्हाका भोगलें. आमचे सैम अस्कत पातकां करचीं आनी परत परत कुमसार जावचें. देवादीन विलपी रेंबिंबासान एका पदांत अशें बरयलां: परत परत करचें, सांगलेलेंच सांगचें, त्याच पथकांत लोळचें, दूख धरून सांगशी देवा म्हाका बोगशी, सदांय नितळ उरशी. चलत्या जिवनांत जायत्यो सुखी घडटात, तरी पडलेल्या थंय तावन उठची सकत आमकां आसल्यारी मौन आनी दृढ निर्धार गरजेचो. मागणें जावन आसा हे खातीर आमच्या जैताचें. सलवाल्यारी आपूण जिखतलो म्हणलो भरवसो आमचे थंय आसूं. जशें उग्रवादी निरापराध्यांक मुग्धोचेंच आपलें कर्तव्य म्हूण लेखतात, तशें उन्नत स्थानार आशिल्ले भ्रश्टाचार आपली दिनचरी म्हूण लेखतात. तांकां सारके वाटेक परतोवंक फकत मागणें मात्र प्रमुख पात्र घेता. मागणें जावन दी आमचें एक बळवंत हातेर. सदैव मोरये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 28 जेजू जेरुसलेमच्या स्त्रियांक बुजयता. स्त्रियांचो एक व्हड जमो शिपायांक लेखी नासता जेजू सरशीन आयलो आनी त्यो सुस्कारून रडूंक लागल्यो. हांवें चिंतलें ती कांय जेजूच्या वळखीची, गांवची वा सैरी. तुमी कित्याक रडतात? जेजूचो ताळो स्पश्ट म्हाका आयकलो. रडा तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां पासत. कसली बुजवण त्या
पूण म्हज्या करण्या वरवीं हांवें बायल भुरग्यांचो मोग खणला. ती म्हाका घोव या बापय म्हूण लेखिनात, कित्याक हांव एक अट्टांग चोर, लुटकार आनी एक खुनिगार. आयचीं भुरगीं फाल्यांची परसा. जेजू वडिलांक तुवें भुरग्यांची वर्ती जतन घेवंक एक शारो दिलोय. कित्या आतां नाचपाचीं हॉटेलां, सालां अनैतीकपणाचो व्यापार जावन बदलल्यान. कॉलेज वा इस्कॉलां लागींच मादक द्रव्यां मेळटात आनी विद्यार्थी युवासन हाका बली जातात. पिये आनी गम्मत मार ह्या ध्येया फाटल्यान आमची समाज सलिसायेन नालिसायेक पावल्या हांचो सोडवणदार कोण जायत? आमी इतलेंच मागया आनी रडया. रडा तुमी आधुनीक चिंताप घेवन अनैतीकपणाच्या निसरपासांत शिरकल्ल्या पासत. रडा तुमी दुबळ्या धाकट्यांक दणशितल्या पासत आनी रडा तुमी आदार नातलेल्या पिडेस्तां पासत. सदैव मोरये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9 तेसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पंदा. ना, केदींच ना. आनी जेजू तो कुरीस वावूंक सकाना. ताका कित्याक हे शिपाई कुरीस घेवनूच दोंगर सडा जाय म्हूण वत्ताय करतात? हाय कर्म्यानो, कित्याक तुमी ह्या निरापराधी रक्ताक इतलेय ताणेल्यात? पयले फावटी सांकळींनी म्हाका रेवडावन कैद करतना हांव कितलो कळवळ्ळो. तर निर्भागी जेजूक कितें जायनाका? सांकळी तरी वावोव्यत, पूण तो अत्यंत जडायेचो कुरीस न्हय. हांव पळयता तो परत पडलोच. तुवें हें पडणें आमच्या सरकारी अधिकारींक, राजकारणींक एक चेतावणी जायत गी जेजू. सर्वाधिकारी बरी वर्तन करचे आमचे राजकारणी कितलेशा निराधाऱ्यांक, कुमकेक हात वड्डयतल्यांक पडलेले वयर मस्तितात. आपल्या संततीचें पोट भरूंक दुडवाच्यो कांटी पुंजावंक दुबळ्यांची कोमटां हुलपयतात आनी जिवेंस जळयतात. कुणयो लूटमार मासूम चलयांचेर अत्याचार केल्ल्यांक आतांच्यो राजकीय पार्टी वोटाक टिकेट दितात. पयशांच्या आनी सोऱ्याच्या बळान बंदेंत पिचार आसल्यारी एलिसांवान जिखतात. असले राजकारणी तुजी तत्वां केन्ना आपणायतले जेजू? जेजू, येवच्या एलिसांवांत बरे आनी लोकां खातीर वावरच्या फुडारी विंचून काडूंक आमकां कुमोक कर. आमच्या क्रिस्तांव समाजाच्या सर्वांनी मतदान करूंक आनी बरें मन तांचे थंय तूं रच. मतदान करचे वेळी बऱ्या आनी खऱ्या फुडाऱ्याक विंचोवंक आमच्या लोकांक तूं कृपा दी. सदैव मोरये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10 तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर वण काडटात. खरेंच हे शिपाई पिशे जाल्ले बरी म्हाका भोगता, कित्याक म्हाका सांकळींनी मात्र बांदुल्लो, घाय म्हज्या आंगार नातल्ले. पूण जेजू तशें न्हय. तो ह्या शिपायाच्या मारांनी कंगाल जाला, मरोंक तेंकला. ताचे वयल्यान हे शिपाई रक्तान आंगाक चिडकल्लो दगलो हटान ओडून काडतात. म्हजी कूड बारीक काणशिरली, पूण जेजून एक शब्द काडलो ना. ताची पवित्र कूड विणगी जाताना ताका भोगलेली लज वर्णूंक असाध्य. हाय संवसारा, खंय पावल्या तुजी लज? आजकाल देवान दिल्ली पवित्र कूड अपवित्र जाल्या. जमलेल्या लोकां हुजीर वस्तूर काडची युवा जाणां चडल्यांत. जावयेत कुशालायेक, जावयेत दुडवाच्या आशेन वा लैंगीक त्रशेन. मनसुगेची संस्कृती आमची हिंसोनेक वळख जाल्या. तुवें वस्ती करच्या देवाळांनी सोमेत ही अधुरी विणगी साल निरंतर वाडोवन तो आसा.
तुका लज बगली आसतली न्हय गे जेजू, पूण लज कितें म्हूण विचारची आमचे मदें जायतीं आसात. आमची कूड पवित्र, ती पवित्र आत्म्याची तेंपलां म्हूण युवा जाणां जाणां जावं दीत. माणसुगेचें नेसाण नेसूंक युवा जाणांक तशें तांकां सांबाळच्या वडिलांक बरें मोन दी. पेल्याक वायटाक वडचें नेसाण प्रदर्शन आमची वडिलां अवकाश दिना जावं. बऱ्या साली वरवीं आमच्या समाजीक एक बरें लक्षण येवं. सदैव मोरये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11वें स्तेसांव जेजू कुर्सार खिळयतात. आमी आतां कलवारीच्या तकलेक पावल्या. दनपाराचो वता भर तांणी जेजूक फरसान कुर्सार न्हिदयलो आनी हातांक आनी पांयांक खिळे मारूंक सुरू केले. खिळे मारचे खातीर ताचे हात ओडटाना ताचो शिरो तुडटात तशें जेजू दुखीन वळवळ्ळो. तरी तोंडातावन कसलोच सुस्कार हांवें आयकलो ना. आनी ते खिळे मांसा भितर रिगतना अय्यो हांव हें चिंतूंक सयत सकना. खिळे मारून जातच कुरीस नीट उबो करून एकाच ताणें एका फोंडांत घालो. त्या बाराक ताच्या हाताची मांसां शिंदली तें हांवें पळयलें. हा, कितली निब्बोर दिश्ट ती. किळे आतांय मनशा जिवीत लासयतात. भुरगीं आवय बापायक प्रायवंताच्या घरांनी सांसितना तांच्या काळजाक किळे मारतात. बापोय आवय भुरगीं माय सून शेजारी एकामेका आकमनाचे किळे मारतात. कुडीक जाल्लो गाय तरी माजवात, पूण काळजाचे गायी कशे गूण जावचे. निरस्पण सोडून गेल्ल्या संवसारार एकामेका निश्ठूर किळे मारून समाधान आपणावंक साबार जाण पेसाडतात. युवा जाण मेडिकल शॉपांनी मेळच्यो उण्या मोलाच्यो गुळयो घेवन निरासपण टेन्शन पयस करूंक वद्दाडतात आनी दिसाक पळयल्ल्या कंदकाक शेवटातात. जेजू वडिलांतय मैपास, भुरग्यांतय मोग आनी बरी सळावळ, शेजाऱ्यांतय भाव बांदवपण, मणयाऱ्यांतय गौरव, सदांच सर्वातय आसासो कर. आनी अशें निश्ठूर खिळे मोव जावन दीत, खिळयांची तीक्ष्ण धार ती माजवून वचोन दी. सदैव मोरये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण अर्पिता. जेजू कुर्सार खिळयतस निंदा अकमान तुका तांगता तर सकला देव असली कठोर उतरां लोकांतावन आयकूंक मेळ्ळी. हांव आतां कुर्सातावन चड पयस नातलो जाल्ल्यान थंय जावची गडितां आनी उलोवची उतरां म्हाका स्पश्ट आयकतली. जेजूक देखतना म्हजेत आसल्या कर्म्याच्या दोळ्यान ती दुकां भरली. तें म्हाकाच पातयेवंक जालें ना. एका तराची ओडणी, मोग, पश्चाताप एकाच सारा म्हज्या काळजांत रूप घेवंक लागली. ताच्या निमाण्या 7 उतरांनी ताणें सर्वांक बोगशिल्ली रीत, बापा लागीं ताचें मागणें, ताच्या आवयकच संवसाराक ओपून दिल्लें हें सर्व म्हज्या मुखल्या जिवनाची बदलावण म्हूण हांवें लेखलें. वय मोगाचेनो, मागणें आनी बोक्साणें आतांच्या काळार खंय गेलां? दोनी विसारनच गेला हो लोक. जेजू तुवें आसा जंय आसल्या जाग्यार 40 आनी 2 इंचाची TV आसा. नमुन्यावार मासल्यांचे अक्वेरियम आसा. जाल्यारय मागण्याक पुरसतच ना. TV सिरियलां चुकतात. मागणें म्हणटना मासल्यांचो खेळ पळयता हांव. बॉक्सांनी नांस जाला. प्रत्येकलो परीखपणूच आशेता. कोरोडांनी केजी कोर्टांनी लोळटात. वकीलच बॉक्सानाचो स्पिरीत विसरून फारीकपणा खातीर झुजतात. तर ही समाज उद्धार जावची कशी? जेजू क्रिस्तांव घरांनी मागण्याचो स्पिरीत सदांच आसो. मोरयेन साल्वासावाची वाट दाखयिल्लो कुटुंबाचो तेर्स केन्नाय घरांत सुखाना जावं. आमकां फकत आयताराची क्रिस्तांव नाकात. फिरगजेच्या हर कामांनी इगर्जेच्या मणयाऱ्या संगी समासम वावरूंक आमकां सुडसुडीत कर.
सदैव मोरये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार. शिपायांनी आनी जेजूच्या सांगात्यांनी कूड कुर्सावयली देंवोवन मोरयेच्या उस्क्यार दिली. जेजू ल्हान आसता खेळयल्ल्या त्या हातांनी ताची निर्जीव कुडीक वेंग मारतना ते कळवळे तळमळे अक्लास कोण वर्णूंक सकात. दुसऱ्यो कोणीय स्त्रियो हाक बोब मारून रडत्यो आसुल्ल्यो. पूण हांगासर मोरयेचे दोळे जेजूचेर खंचलेले. काळीज गुपीत रडतले. हांव ल्हान आसतना म्हज्या आवयन म्हजे संगी सारलेलीं चित्रां म्हज्या स्मृती पडद्यार दावोवंक लागली. हांव मेलो तर म्हजे पासत रडती कोणी नात. कसलो निर्भागी हांव. बरें केल्ल्यांक सगळ्यांनी फुलांचे तुरेस मेळनांत म्हणलें जेजूचे जिणये वरवीं आमकां कळटा. देव भिरांतीन वागयल्लीं भुरगीं हात सुकोवन वेतना एके आवयक कितें बगनाका. लेका वरती सळगी दिल्यार भुरग्यांची येळगी कशी जावची. घरांत प्रायवंतां म्हणजे आजो आजी आसल्यार तांचे लागीं उलोवंक लसची भुरगीं आमचे मदें कितलीं नात. आनी एक वाटेन अकालीक मरणाक वळख जाल्ल्या आपल्या एकाच पुताच्या आवयची बगनां वर्णूंक कोण सकात. कुटुंबाचो आदार जावन आसलो एकच पूत अवघडांत अंतरतना एके आवयच्या काळजाक 1000 बालयो तोपुल्ले बरी जायनांगी. कितलेशा तरांनी कितल्योश्यो आवयो वळवळटात आसतल्यो. मोरयेची देख घेवन आमची कुटुंबां माया मोगाच्या स्पिरितान भरलेली जावन दीत. जेजू तूं कसो वडिलांक खाल जालोय तशेंच आमची भुरगीं वडिलांक खाल जावन रावाशी कर. क्रिस्ती मोलांनी भुरग्यांक वागोवंक जाय आसचे सकत कुरपा आनी मन तूं वडिलांक दी. सदैव मोरये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें स्तेसांव जेजूची कूड निकेपितात. जेजूक निकेपूंची सुवात थंयच लागीं आसली तें हांव जाणा जालो. हांव सर्वा बराबर थंय पावलो. सणाच्या वस्त्रांनी गुठलायिल्ली सुगंध द्रव्यांनी माखलेली जेजूची कूड दोगा तरणाट्यांनी फोंडाक दवरली. म्हाका कळीत नासतनाच 2 दुकां म्हज्या दोळ्यांत हांवन घडली. ताचें राज इतल्यारच अखेर जालें गी. ना, तो जिवंत उठतलो आनी सासणाक राज करतलो म्हूण तांच्या स्त्रियांनी उलयतना हांवें आयकलें. जेजूची जिणी मरण नियाळण हांव कन्वर्तर जालो. सर्व अणवेपण सोरपाण अत्याचार आयच्यान हांव सोडतलो म्हूण जेजूच्या समाधे उजरी हांवें दृढ निर्धार घेतलो. सर्वांचें संवसारांतलें जिवीत एक दिसाखेर जाता. मातयेची कूड मातयेक सारें जाता. पूण संवसारी केल्लें बरेंपण तशें अनवेपण सदांकाल उरता. बरेपणाक सर्गींचें फेस्त आनी अनवेपणाक पाताळी क्यास्त खंडीत लाभता. देखून 4 दिसांच्या संवसारांत पेल्याक सहाय विनम्रता मोगाळ उलोवणें बऱ्या समयाची विंसवणूक करूंक पेसाडया. तेन्ना आमकां फाल्यांची कंत आसची ना. मरणाचें बें दोसचें ना. माग तुका मेळटलें बडय तुका उक्तें जातलें म्हूण तुवें म्हळाय. आमची सर्व मागणी तुजे समोर आमी दवरतांव आनी निरंतरी तुज्या दारार बडयतांव. मागलेलें सर्व तूं दितलोय म्हूण एकाच बरवशान आमी हांगासर मागतांव. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव मोरये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. शेवटीचें प्रार्थन. जेजून आपल्या 33 वर्सांच्या जिणयेंत मोग कालतेपण आनी सॅक्रिफीस कितें म्हूण आमकां शिकयलें. ह्या 3 संगती वरवीं सगळो संवसार तुवें जिखयत म्हणलो संदेशी आमकां मेळ्ळो. तर आमी आमचो राग
मोगांत बदल्या. गरवी जावचें नाका, फारीकपणाक आशेवचें नाका. कालतेपणान सर्वांक फूड करया. विशाल मनान कुशाल काळजान संवसारांतले 4 दीस पाशार करया. जेजू, तुज्या प्रेरणान हांव हें करूंक शकता, आतां आनी सदां सर्वता. आमेन.